गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या रिसर्चांतल्यान नुस्तेकार आनी नुस्तें खावप्या खातीर ही हुस्क्याची गजाल मुखार आयल्या. रिपोर्ट पळयात. अभ्यासात सादारणपणान खावपी जायत्या नुस्त्याच्या जातींनी धातूचें प्रमाण योग्य मर्यादे परस चड. जड धातूचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान नुस्तें व्हडा प्रमाणात खाल्ल्यार भलायकेक हानिकारक थारूं येता. शारी दर्यादेगेर वाठारांतल्या नुस्त्याचे सुरक्षेचेर चड बारीकसाणीन नदर दवरपाची गरज. A.M. पाटील, M.R. नासनोडकार आनी C.J.G. फर्नांडीस हांणी संशोधन केल्लें. नुस्त्याच्या वेगवेगळ्या अवयवांनी म्हळ्यार स्नायू, कल्ले, यकृत, मूत्रपिंड हातूंतल्यान तपासणेंतल्यान प्रकार मुखार आयला. तांच्यांनी तातूंत दर्यांतले जीव आनी मनीस ह्या दोगां खातीर विखारी परिणामांचें मुल्यांकन करपाचेर भर दिल्लो. ह्या अभ्यासात चडशा नुस्त्याच्या जातींनी मूत्रपिंडांत सगळ्यांत चड धातूचे संचय दिसून आयले. ताचे उपरांत यकृत, कल्ले आनी स्नायू हातूंत दिसला. बांगडो आनी तारले ह्या सारक्या 11 प्रकारच्या नुस्त्यांनी धातूंचें प्रमाण चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.